देवाचें उतर तीन रितींनी आमच्या जिवितांत प्रभाव घालूंक पुरो. ताच्या जिवितांतले तीन दाखले तुमच्या मुखार, तीन गणितां तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां. जेजू बाळकथाय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, 12व्या शतमानांत जियेल्लो एक महान संत, पोर्चुगलांत ताचो जल्म, इटलीच्या पादुवांत ताचें मेसांव, केवल 30 आनी 6 वर्सां मात्र जियेलो. तर आजूनय आमी पळयता सगळ्यांनी संवसाराच्या कोनशांनी सांत आंतोनीच्या मानाक जावं पुरो इगर्ज्यो, जावं पुरो पुनशेतां, फेस्तां, संभ्रम खंयसर गेल्यारय सांत आंतोनीचो संभ्रम प्रत्येक रितीन ह्या म्हयन्यांत आमकां पळोवंक मेळटा. सर्वांक तो मोगाचो लक्षिलो एक प्रभावीक सांत. खंयच्योय वस्तू आमच्यो भायर पडल्यो तर आमी सांत आंतोने लागीं धांवता आनी हीं अजापां आमच्या रियेकल्या त्या जिवितांत खंडीत जावन जाल्यात. देखून रियेका दिसा म्हणले बरी आमी सांत आंतोनीक मान भेटोवन ताची मजत जोडून सर आमची मागणी जेजू मुखार आमी दवरता. पूण एक सवाल हांगासर, सांत आंतोन सुरवेरतावन फामाद जावंक आशिल्लो गी वा देवान ताका विशेष देण्यांनी भरलो. निसावन ल्हानपणांतावन एक गुपीत जिणी जियोंक तो आशिल्लो. देखून तो सुरवेर आगोस्तिनाच्या धार्मीक मेळाक भरती जाता. उपरांत आपुणूय हेर सांता बरी मारतीर जाय म्हणलें एक बरें म्हण ताचें थंय उब जाता. देखून उपरांत तो फ्रांसिस्कान मेळाक भरती जाता आनी आंतोन म्हणलें नांव तो घेता. मिसांव कामाक मोरोक्कोक तो वेता आनी थंयसर ताची भलायकी बिगडता आनी परत सिसिलीक तो पाटी येता आनी थंयसर गुप्ती जिणीक तो आशिल्लो. देखून वडील ताका एक ल्हानशें काम, कुजनांत वावर करचें काम ताका दितात. पूण केदाळा ताचें थंय आसलें तें तालें, ताचें थंय आसली क्रिस्ताचो मोग, ताचें थंय आसले बरेशे गूण उदेवंक कारण कितें, कसो तो फामाद जावंक कारण जालो, एक ल्हानशें दृश्टांत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. सोबीत फुलांच्या वोडतांत एक पावटी 2 पिसोळीं थंयसर येतात. वोडतांत भोंवतात, थोड्या फुलांचेर बसतात, येणे तेणे वेतात आनी पिसोळीं त्या तोटांतावन भायर वेतात. ताचे उपरांत एक बॉटनिस्ट वा वनस्पतीचो विज्ञानी त्या फुलांच्या तोटाक वेता, त्या फुलांची परिक्षा करता, कांय थोडे बरयता आनी उपरांत थोडो वेळ थंयसर फुलांच्या वोडतांत रावल्या उपरांत उपरांत तो फाटीं वेता. ताचे उपरांत थोडे मोवांचे मूस थंयसर येतात. एका फुलांचेर म्हणले बरी बसतात, त्या फुलाचें मोव साकून परत ताचो मोवाचो सार घेवन त्या तांच्या फळयेंत ते जमो करतात. देवाचें उतर 3 रितींनी आमच्या जिवितांत प्रभाव घालूंक पुरो. थोडे पावटी त्या पिसोळ्या भाशेन जायते पावटी आमी वाचता, एक दीस आमी वाचता, पूण त्या कसलोच परिणाम आमच्या जिवितांत वा बदलावन आमचे थंय जायना. पूण जायते पावटी ह्या पवित्र पुस्तका विशीं आमी शिकोवन जोडता वा चडीत शिकता. PhD सनात केल्ले जायते आसात, पूण ही शिकोवण केवल मोतयेंत मात्र उरता, पूण तांच्या काळजांत जिराना. पूण मोवाच्या मुसा भाशेन ह्या उतरांत आसलें सार जमोवन आमच्या काळजाक जिरोवंक सकता तर खंडीत जावन तें उतर खंडीत जावन प्रभावीक जावंक साध्य. आनी हें घडलें सांत आंतोनीच्या जिवितांत. तें उतर केवल ताच्या मोतींत उरूंक ना, बगार ताच्या काळजांत रिगलें आनी ह्या उतरांनी प्रेरीत जावन जायतीं अजापां करूंक शकलो. ताच्या जिवितांतले 3 दाखले तुमच्या मुखार, 3 गणितां तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां. कसो ताच्या जिवितांत ही बदलावन जाली म्हणून. एक पावटी खंयसर तो आसलो त्या सुरविल्ल्या कॉवेंतांत, थंयसर त्या कॉवेंतांत एक डॉमिनीक याजकाची वोर्ड आसली आनी थंयसर जायते याजक थंयसर हजर आसले. फ्रांसिस्कान डॉमिनीक याजक थंयसर हजर आसले, विविध मेळाचे याजक थंयसर आसले. पूण
त्या वर्डेच्या मिसाक प्रसंग दिवंक कोणी नातलो, प्रसंग दिवंक कोणें सांगूंक ना वा कोणें तयाराय करूंक नातली. आनी त्या वेळार एकामेकाक उलोवंक लागले कोणें आतां प्रसंग दिवचो, कोणें आतां शिकोवन दिवची. आनी त्या वेळार कोणी मेळोवंक ना, कोणें इसारल्या करी एकल्यांनी जायना म्हळें. पूण निमानो मेळ्ळो थंयसर सांतांतून. कोवेंताच्या वडिलांनी ताचे लागीं विचारल्या वेळार कुशे म्हणान तो जायत म्हणटा. आनी त्या दिसा ताणें देवाच्या उतरा वयर त्या गुंडायेचो शिकोवण दिल्ली. थंयसर आसल्या याजकांक मात्रणे सगळ्या लोकांक विस्मीत करता. आनी त्या उपरांत ताच्या चिनयेची एक सुरवात, एक गुंडी थंयतावन प्रारंभ जाता. आनी विविध जाग्यांनी प्रसंगदार जावन शिकोवन जेजूच्या उतराची शिकोवन, जेजूच्या उतराची घोडसाण हेरांक वांटून दिव तो मुखार सरता. ताच्या जिवितांतलें आनी एक घडीत एक फावटी कोवेंतान तो मागण्यार आसतना एक सुरो त्या कुडांत तो मागणें करनासतना एक विशेष प्रकाश परजळीत प्रकाश त्या जननांतल्यान ताच्या कुडाक मारता. आनी तो उजवाड पळोवन थंयसर त्या कोवेंतांत आसले वडील कितें जालें गे म्हूण पळोवंक सवकास त्या कुडाचें दार सवकास उक्तें करून त्या कुडा भितर तिळटात. आनी त्या वेळार तांकां दिसता त्या उजवाडा मदें सांतांतून मागण्यार आसलो आनी मागणें करता आसतना जेजू बाळकाची इमाज ताच्या हातांत आसली. आजुनी आमी खंयसरी गेल्यारय सांतांतोनीच्या हातांत जेजू बाळकाची इमाज आसा. कित्याक क्रिस्त ताच्या जिवितांत केंद्र जावन आसलो. क्रिस्ताचें जिवीतच ताणें सर्वस्व जावन घेवन, केंद्र जावन घेवन क्रिस्ताची शिकोवण, क्रिस्ताची तत्वां हेरां संगी वांटून घेवच्यान तो विविध जाग्यांनी फामाद जावंक पावलो. ताच्या जिवितांतलें आनी एक घडीत जायत्या हेरेजींक कोण क्रिस्ताक पातयेना तांकां ताणें क्रिस्ताक वळखूंचे बरी जोगती शिकोवण ताणें दिल्ली आसा. आनी ह्या मुखांतर तांकां एक सवाल घाल्लें आसा, एक पंतावन घाल्लें आसा. आनी एक पंतावन अशें आसा की एरेजी ते सांगून आसले पवित्र साक्रामेंतान देवाचें आजरपण ना म्हणून. आनी तांकां एक जोगती शिकोवण दिवच्याक तो कितें करता. एक फावटी एका गोड्याक एक हप्तोभर उपाशी करता, कांयच खाण जेवण तो दिना. आनी एका हप्त्या उपरांत तो त्या गोड्याक मुखार आपयता आनी एका कुशीन एका कुशीक भुकेन आसलेल्या गोड्या मुखार एक काण दवरता आनी एका कुशीन तो पवित्र साक्रामेंत दवरता. आनी एरेजीक थंयसर आसलेल्या सांगता एकादा वेळार भुकेन आसलो हो गोडो कान स्विकार करीत तर, कान घेता तर, कान स्विकार करीत तर जें कितें तुमी सांगलें तें सत. एकादा वेळा तो म्हजे सरशी येवन ह्या साक्रामेंताक देंबी मोडटा तर खंडीत जावन ह्या पवित्र साक्रामेंतान देवाचें आजरपण आसा म्हण. आनी त्या वेळार भुकेन आसलो तो गोडो पवित्र साक्रामेंताच्या मुखार येता, देंबी मोडटा. आनी हे घडीत जायत्या एरेजींच्या परतवणेक कारण जाता. जायते जण क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक ते मुखार सरतात. भाऊ भयणीनो, सांतांतून अजापांचो सांत म्हूण आमी वळखतात. जावं पुरो आमच्या जिवितांत खंयच्योय वस्तू, सावी भांगाराचे नग, मोलादीक खंयच्योय वस्तू भायर पडात तर आमी सांतोला लागीं धांवून येता. तर आज हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना केवल लौकीक वस्तू मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबांत भायर पडिल्ल्यो वस्तू आमी मागोवंक सांतांतोनी लागीं धांवून येया. आनी ते जावन आसात मोग, बरेंपण, सोडदोड, रागान, मोसरान, स्वार्थान. आमच्या कुटुंबांत जायत्यो वस्तू भायर पडल्यात आनी हे मागोवंक आज आमी सांतांतोनीची मजत मागोवंक जाय. आनी ह्या विशयान जोगती शिकोवन आयच्या वांजेलांत आमकां आसा. जेजू म्हणटा जिवेशी मारिनाका, रागार जायनाका. राग जिवेशी मारच्याक तो सरी करता आनी जिवेशी मारचें, राग करचें समासम. जिवेशी मारचें पाताक गी तितल्याच मापान कोण रागार रावता तें ताच्याकी चड व्हड पाताक म्हणलो विशय आयच्या वांजेलांत स्पश्ट आसा.
सुरवेर आदीं पातकांच्या फरेकपणा खातीर जुदेवांनी मनजातीचो सॅक्रिफीस करचो आसलो आनी हो सॅक्रिफीस भेटोवच्या पयलें ते तांच्या तकलेर त्या मनजातीच्या तकलेर हात दवरून देवा ही म्हजी पातकां पुसून काड म्हणून तांणी आसलें आनी असलो एक दाखलो जेजू घेवन जेजू सांगता तूं तुज्या वेदी मुखार सॅक्रिफीस भेटोवंक मुखार येता आसतना उगडास दवर तुज्या जिवितान सुकून पडिल्ल्यो त्यो वस्तू तूं उडास दवर केदाळा तूं पवित्र मिसाच्या बलिदानाक वेताय तुज्या जिवितान कितें सकड उणें पडलां उणें आसा उणेंपण आसा तें तूं तुज्या मोतीक हाड म्हणली शिकोवन आयच्या वांजेलांत आमकां आसा ही शिकोवन रागार जाल्ल्या वा रागार आसलेल्या व्यक्तीक न्हय बिकॉज कित्याक म्हळ्यार रागार आसतना तो व्यक्ती कितेंच करूंक शकना पूण कोणें सूख आदारुना हांव कितें सूख करिना म्हणल्या व्यक्तीक ही शिकोवन लागू जाता कित्याक रागाराचो मनीस चिंतपा सकत होगडायता बारीकपण मात्र ताच्या जिवितांत आसता पूण रागार नातलो व्यक्ती चिंतूंक शकता जेजूची उतरां नियाळूंक शकता समजूंक शकता आनी ताच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक तो खंडीत शकता देखून जायते फावटी राग येता आसतना आमी राग येता आसतना कितें करता म्हणलें समजना वायट आमी करता पूण बरें करचो बरो मनोभाव आमचे लागीं खंडीत आसा बरें करचें बरें मन आमचे लागीं आसता आसतना वायटांतावन पयस रावूंक नवें जिवीत जियोवंक खंडीत जावन आमच्यान साध्य आसा सांत पावल जायते फावटी ताच्या पत्रांत सांगता हांव बरें करूंकूच चिंता बरें करूंकूच हांव मुखार येता पूण जायते फावटी हांव वायटाक बलता म्हणून असलेंच जिवीत जायते फावटी आमचें सांग पावलां बरें करूंक आमकां मन आसा पूण आमी आखरेक निमाणें वायटाकच आमी बोलता तर आज सांत अंतोनीचे फेस्त आमी संभ्रमत आसतना सांत अंतोनीक धैर्य दिल्लो ताका कुरपेन भरलेलो ताका आजापा करूंक सत्यवंत केल्लो तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर आमचे मुखार हजर जाता आसतना आमच्या कुटुंबांत भायर पडिल्ल्यो गरजेच्यो संगती आत्मीक संगत्यो परत पाटी घेवंक वा रुतां करूंक तसो जेजू क्रिस्त आमकां कुरपेन भरोवन दी सत्तेन भरोवन दी आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत संपूर्ण एक पावून दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया आमेन.